हो म्हयनो जो आसा ऑक्टोबर मंथ इज कन्सिडर एज ब्रेस्ट कॅन्सर अवेरनेस मंथ. हे सगळे जे एक्टिविटी आहा ज्यो ब्रेस्ट कॅन्सरच्यो त्यो ऑक्टोबर म्हयन्यान आमी नॉर्मली करतात. हातून एक इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट वी आर जस्ट फर्स्ट टेकिंग लेक्चर. पयलीं तांकां लेक्चरान आमी वी टेल देम वेन यू शूड कम टू द डॉक्टर, केन्ना येवपाचें, कशें आपलें ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन करपाचें ते करून. इम्पॉर्टंट पार्ट वॉट आय वॉन्ट टू स्ट्रेस इज दॅट दीस इज द न्यू मशीन वीच वी हॅव ब्रॉट. हाका सेन्सर्स आसता अशें कळ्ळें. सो हे सपोज हांगा लायले अशें की भितर आमकां कितें आसा गांठ आसा जाल्यार कळटा. नीड नॉट बी कॅन्सर, ऑल गाठीज आर नॉट कॅन्सर, पूण ताणें दोतोरा कडेन येवपाची गरज आसा. दीस वॉच इंडिविज्युअल वील कॉस्ट यू अराउंड 2-3 लाख सुमार पडटा ह्या इंस्ट्रुमेंटाक. सो हो आमी इंस्ट्रुमेंट हाडले आनी वी आर नाव टेकिंग ऑल दीस टू द विलेजीस. सो द बेस्ट टेक्नॉलॉजी वॉट वी हॅव गॉट नाव इज वी आर ब्रिंगींग टू द विलेजीस. हांगाच्या बायलांक हे व्हडली मशिनां हाडूंक नॉट पॉसिबल. सोनोग्राफी आनी मॅमोग्राफी बी ते घेवन तूं भोंवपाक सांगपाक बरें ते बशिनी घालून भोंवपाचें, बट एक्चुअली प्रॅक्टिकली जायना तें तशें. दीस इज व्हेरी हँडी. हातान आहा ताका फक्त चार्ज करपाचें आनी आमचे ताका दोतोराची गरज ना. दीस कॅन बी डन बाय नर्सीस किंवा पॅरामेडिकल स्टाफ. सो ते आमी करतात आनी आय एम थँकफूल टू द BJP महिला मोर्चा मॅडम सुलक्षणा. बायलां आतां नाव बायलां हॅज टू स्प्रेड दीस न्यूज टू द अदर्स आनी कोणाक जाय जाल्यार आमी तशें मागीर कॅम्प करूं शकता. नाव एक्चुअली फाल्यां आमकां कुंकळे कॅम्प आहा, परवां फोंड्या कॅम्प आसा. सो दीस मंथ इज म्हाका दिसता फूल इज लायन्ड अप वीथ द कॅम्प्स. सो वीच आय फील लोकांक एक बरो मॅसेज वचपाचो की इफ यू कम अर्ली यू स्पेंड लेस मनी, वी कॅन गेव अ नॉर्मल लायफ. इफ यू कम लेट यू विल स्पेंड लॅक्स ऑफ मनी अँड यू विल जस्ट गेट 1 year or 2 years. हे इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्ही बेगीन येवन ताजो फायदो आहा. आम्ही खास करून कॅन्सर अवेअरनेस कॅम्प आणि त्याचबरोबर आय ब्रेस्ट चेकअप हो मुद्दामून घेतलो, कारण की आम्ही पळयता की बायलां आपल्या कुटुंब सांबाळटा आसतना आपल्याक स्वताक इतली बिझी करून घेता की स्वताच्या हेल्थाची काळजी ती घेवंक शकना. आणि हाच्याच खातीर खास करून भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा फुडें सरल्या. आणि अशें नॉर्थ आनी सावथच न्हय, पण आमी पळयता की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशा तरेचे कार्यक्रम घेवपाचो म्हणटा तसो उद्देश घेवन आमी फुडें वचत आसा.